आयची विजीट सर आयज विजीट पळय मारली ती सरप्रायज विजीट काय एक रुटीन वर्क एक रुटीन वर्क म्हणून हाजे पयलीं बऱ्याच वेळाचेर ह्या प्रोजेक्टाक विजीट मारता खरें पळयल्यार न्ही हो प्रोजेक्ट आमच्या काणकोणचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां सादारणशे 15 वर्स तरी लोकांचो डिमांड आशिल्लो आनी सुदैवान त्या वेळाचेर 2012 ते 17 पर्यंत हांव मिनिस्टर आसले कारणान हो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्टाचें फावंडेशन स्टोन घालपाक म्हाका शक्य जालें आनी थोडोसो उशीर जालो आसतना एक आमची सगळ्या काणकोणाची एक कल्पना आशिल्ली अशा प्रकारचो प्रोजेक्ट डिजायन करप आनी प्रत्यक्ष फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर आमकां योग जो आयलो तो सादारणशे 16 दरम्यान 16 एंडाक आनी मध्यंतरी हांव जरी पॉलिटिक्सान ना जालो जाल्यार म्हजो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसले कारण हांव सादारणशे एक 2-3 म्हयने एकदां विजीट मारतलोच पण आत्तां परत रितसर जे आसा न्ही हांव आमदार आसा हांव सभापती आसा त्यामुळे ह्या ड्रीम प्रोजेक्टाची कंप्लिशन करप आनी प्रत्यक्ष काणकोणकारां खातीर तो हँडओवर करप ही म्हजो टार्गेट आसा आनी त्यामुळे आज प्रत्यक्ष आमी सगळेच जाण आमचे कावन्सिलर प्रेसिडेंट आमी विजीट मारपाक खातीर प्रत्यक्ष पण जेन्ना मध्यंतरीक ह्या प्रोजेक्टा संदर्भांतली सावंड सिस्टम आनी इलेक्ट्रीक तांच्या संदर्भात मिटींग जाली त्यामुळे मिनिस्टरान सुद्दां स्टेटमेंट केलो आसा की डिसेंबर पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करप अशें वेगळे स्टेटमेंट केलें आसा दिसा कांय ज्यो थोड्योश्यो गजाली टेक्निकल विजीट मारली तेन्ना तुमी सगळें पळयलें म्हणटकीर तुमकां दिसता की बाय एंड ऑफ डिसेंबर पर्यंत हें काम कंप्लीट जातलें म्हाका दिसता तशें म्हाका दिसता बाकीची जे सिवील वर्क आसा न्ही ऑलमोस्ट 90% तांचे कंप्लीट 90% 100% कंप्लीट जाता